आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. हांव दिप्ती काकोडकर. सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. उपोशण फाटी घेवपाचो मुख्यमंत्र्यान विरेशाक दिल्लो सल्लो बोरकारान मारलो भायर. नगर नियोजन कायद्याचे कलम 39 रद्द जायना, तो मेरेन उपोशण उरतले चालूच, म्हणटा आमदार विरेश बोरकार. चोरला गटार ट्रकाचो जालो भिरांकूळ अपघात. कॅबिनात अडकल्ल्या एकल्याक केलो उजो पालोवपी दळान साल्वार, जाल्यार एकल्याक आयले आगताक मरण. न्यायालयाची बंदी आसून लेगीत बाणावले सेरावली वाठारांत धिऱ्यो आसात चालूच. पुलिसांक आनी संबंधीत खात्यांक हाची ना कसलीच खबर, लोकांक पडला प्रश्न. केरळचे नाव केरळम करपाच्या प्रस्तावाक केंद्र सरकारान दिल्या मंजुरी. मजगती एप्रिल मे म्हयन्यात केरळात जावपी विधानसभा वेंचणुके आदी उबारला पावल. काँग्रेस फुडाऱ्यांच्या उपस्थितीत डॉक्टर केतन भाटीकारान काँग्रेसीत केलो प्रवेश. भाटीकाराच्या काँग्रेस प्रवेशावेल्यान फाटले कांय दीस सुरू आशिल्ली आरती परती चर्चा. आणि नार्वे जावपी घाट आरती प्रकल्प आमकां जाय आनी तो जातलोच. नार्वेच्या लोकांनी उक्तायला विश्वास. तीर्थक्षेत्राचेर आशिल्ली मोसणभूंय आमची, गांवा भायल्या लोकांचो तिचे कडेन ना संबंध, सांगतात नार्वेकार. आता खबरो विस्तारान. बंदी आसून लेगीत बाणावलेच्या सेरावली वाठारांत व्हडा प्रमाणात धिऱ्यो चालूच आशिल्ल्याचें प्रकरण उक्ताडार आयलां. तशेंच अशा धिऱ्यांचेर लाखांनी रुपयांची बॅटिंगूय जाता अशी म्हायती मुखार आयल्या. आता हाचेर पुलिसांच्या भुमिकेचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासपाक लागला. पळयात. गोंयांत धिऱ्यांचेर बंदी आसून लेगीत चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी धिऱ्यांचें आयोजन नेटान चालूच आसा. हाची परत एक फावट जी देख बाणावले सेरावले वाठारांत पळोवपाक मेळ्ळी. न्यायालयाची बंदी आसून लेगीत बाणावले सेरावले वाठारांत रोलेक्स आनी पाकलो ह्या रेड्यां मदीं धिऱ्यांचें आयोजन पुलिसांच्या नाका खाला उक्त्यार जालें. फाटल्या फावटी पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मान आमी चवकशी करून म्हायती दितले म्हूण सांगिल्ले. मात ही घडणूक पळयल्यार अजून मेरेन कसल्योच हालचाली नदरेक पडना. आता पुलिसांच्या भूमिकेचेर लोकांक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. फाटले कांय दीस जाले भाटीकाराच्या काँग्रेस प्रवेशावेल्यान आरती परती चर्चा सुरू आशिल्ली. मात ह्या चर्चांक आता फुल स्टॉप लागला. मंगळारा डॉक्टर केतन भाटीकारान गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, SICC गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, आमदार आल्टन डिकॉस्टा आनी हेर फुडाऱ्यांच्या हजेरेत काँग्रेसीत प्रवेश केलो. फाटले कांय दीस जाले फोंडेचो डॉक्टर केतन भाटेकार काँग्रेसीत प्रवेश करतलो म्हूण नेटान चर्चा सुरू आशिल्ली. भाटेकारान काँग्रेसीच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांकडेन बसका घेतिल्ली. तशेंच तो काँग्रेसीचो हात लेगीत धरपाचो आसा अशेंय आयकुपाक येतालें. अधिकृत घोशणा केन्ना जातली हाजेर सगळे नदर दवरून आशिल्ले. या सगळ्या चर्चांक आता फुल स्टॉप लागला. मंगळारा भाटेकार काँग्रेस फुडाऱ्यांच्या हजेरेत काँग्रेसीत प्रवेश केलो. भाजपा आड सगळ्यात चड बोवाळ आपणेन केला. पयलीं भाजपा वांगडा आशिल्लो, काँग्रेसीन तेन्ना आपल्याक घेवंक नाशिल्लो. आता काँग्रेसीन आपल्याक घेतला. आपूण आनी राजेश वेरेकार दोगूय मेळोन फोंड्या तालुक्या खातीर काम करतले आनी काँग्रेस पक्ष वयर काडटले अशें भाटीकार सांगता. मजगती काँग्रेस फुडाऱ्यांनी आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्यो. एक ऍक्सिडेंट जाता, एक न्यूरो सर्जन ना, एक कार्डियक सर्जन ना, एक सिटी स्कॅन ना, एक MRI ना, त्यांना सीएमाक वायट दिसता. एक साधो सर्जन ना, एक डायलिसिस करपाक तुका अपॉइंटमेंट घेवची पडटा, 3-3 महिने सिटी स्कॅनाक घेवचे पडटा, तेन्ना तुमकां वायट दिसता. आनी तरी म्हणटा भाटेकर बीजेपीचो. अरे सगळ्यात चड बीजेपीच्या अगेन्स्ट बोवाळ घाला तो केतन भाटेकारानूच. हय बीजेपी बरोबर आशिल्लो
आशिल्लो कितें करतलो काँग्रेसीन तेन्ना म्हाका घेवन आशिल्लो आतां घेतलो काँग्रेसी बरा सादी गजाल खोटी बोलून राजकारण आमी केन्ना करूच ना थोडे म्हणटा भाटीकार सर थोडे म्हणतात भाटीकार बीजेपी मध्ये जाणार भाटीकार बीजेपी मध्ये जाणार भाटीकार जिंकून येणार बीजेपी मध्ये एक तरी चांगली गोष्ट आहे त्यांना माहिती आहे भाटीकार जिंकणार म्हणून आणि ही दोन्ही कामां घेऊन फुडें वतले आमी कोणाचेर उलोवपाक येवना आमी कोणाचेर वायट वचपाक उलोवना हांव परत सांगता हांव संपूर्ण पोंडा ब्लॉकाक जसो मान आमच्या भुरग्यांक मेळटा तसोच पोंडा ब्लॉकाक मेळटलो हांव विलियम बाबाकूय थँक्यू म्हणटा आयिल्ल्या बद्दल राजेश बाबाकूय थँक्यू म्हणटा राजेश हो आमचो ल्हानपणाचो भाव आशिल्लो हांव आनी राजेश जे राजेशान सांगला दोन्ही मेळटले आणि फोंड्यात न्ही फोंड्यात तालुक्या खातीर काम करतले आणि काँग्रेस पक्ष वयर काडटले आता या बाय इलेक्शनात आज म्हाका दिसता दोतोर केतन भाटीकाराची एंट्री करून बीजेपी तरी हल्ल्याच आसतली नक्की तातूंत मातूय दुबाव ना संख्येन तुम्ही आज हांगा आयल्या ज्या संख्येन तुम्ही दबाज्यान हांगा आयल्या तुमची आज स्फूर्ती तुमची एनर्जी जर पयली निश्चितपणे बाय इलेक्शनात काँग्रेस पार्टी फोंड्यान जिखतली आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे जनरल सेक्रेटरी बाब राजेश वेरेकर आदले आमचे कॅन्डिडेट आणि आमची पुराय ब्लॉक कमिटी फोंडेची तांणी मोठ्या ओपन काळजान दोतोर केतन भाटीकाराक वेलकम केल्लो आसा बाई इलेक्शन होगा उसके जो भी कांग्रेस में प्रोसीजर है चुनाव में टिकट देने की वो प्रोसीजर फॉलो करके टिकट होगी लेकिन अभी निश्चित किया है कुछ निश्चित करके रखा है। देखो आपको शायद कांग्रेस की पूरा सिस्टम मालूम होगी उसके तहत ही फाइनल होते रहता है वो आप सभी को पता है उसी के तहत फाइनल होगी। बहुत सारे केतन भाटेकर जी ने जिस तरीके से इतने सारे आप देख हजारों लोग यहाँ पे आए उनके प्रवेश के लिए एक दमदार नेतृत्व है और कांग्रेस उनके आने से बहुत मजबूत कांग्रेस पार्टी होगी हमें पूरे यकीन है। म्हाका खात्री आसा जय आणि वीरू दोगांय आमचे बरोबर आहे जिखतलेच आमी पण आज जे हांवें सांगला आमचे मध्ये एकलो गब्बर आहा दोग जाण आहाय तीग जाण आहाय चौग जाण आहाय पांच जाण आहाय आमी एकठांय जावपाक जाय आनी दुसरे पॉलिटिकल पक्षाकूय हांव सांगपाक सोदता की काँग्रेस पक्ष हे इलेक्शनाक मुखार आसतले। गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर। नार्वे तीर्थक्षेत्राचेर आशिल्ले मसणभुंयेचो विशय आतां तापपाची शक्यताय वाडल्या। नार्वे जावपी घाट आरती प्रकल्प आमकां जाय आनी तो जातलोच असो विश्वास नार्वेच्या लोकांनी उक्तायला। तीर्थक्षेत्राचेर आशिल्ली मसणभूंय आमची गांवा भायल्या लोकांचो तिचे कडेन संबंद ना अशें म्हणीत नार्वेचो गांव एकठांय आयला। घाट आरती प्रकल्प रद्द जाला अशें वक्तव्य करपी आमदार राजेश फळदेसाय हांचो लेगीत नार्वेच्या लोकांनी निशेध केलो। नार्वेच्या पंचगंगा तीराचेर सरकारा वतीन घाट आरती प्रकल्प उबारतात। ह्या प्रकल्पाक लागून थंय आशिल्ले मसणभुंयेचेर हावळ येतली देखून पलतडच्या आखाडो दिवाडी वाशी आनी हेर वाठारांतले लोक एकठांय आयिल्ले। फाटल्या येतारा ह्या लोकांनी मसणभुंय वाचोवपा खातीर नार्व्या आंदोलन लेगीत केल्ले। खंयचे परिस्थितीत मसणभुंय मोडपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी आखाडो दिवाडी वाशी वाठारांतल्या लोकांनी दितकीच आतां नार्वेचो गांव एकठांय आयला। मंगळारा सांजे नार्वेच्या लोकांनी घाट आरती प्रकल्प सुवातीचेर शक्ती प्रदर्शन करून प्रकल्पाक समर्थन दिले। नार्व्या जावपी घाट आरती प्रकल्प आमकां जाय आनी तो जातलोच असो विश्वास नार्वेच्या लोकांनी उक्तायला। आमी आमच्या गांवच्या लोकांनी हो प्रकल्प आमी मागयल्लो आनी तो आमी डिमांड केल्लो की हांगा हो प्रकल्प जावचो असो म्हणून आनी त्या प्रकल्पाच आयज तो प्रकल्प येयलो आमच्या हांगासर आनी चालू आसा हांगासर आनी आतां आमच्या ह्या प्रकल्पाक खुबशे लोक अडी अडचणी हाडटा स्टॉप करपाचो हे करता तर आमच्या गांवचो असो हांगा कांयच रिसोर्स असो कांयच ना आनी गांवा भायले लोक येवन हांगासर आमचो प्रकल्प आडयता आनी मेन म्हणजे कशें जाला हो आमचो गांव आमची जमीन आनी आमच्या जमनीन आमच्याच गांवान आमकां परकी कशें करतात तर आमचो हो प्रकल्प येयल्या नंतर आमच्या गांवच्या लोकांक हेचो फायदो जातलो कसो तरी इन्कम वाडटलो। आमकां फक्त एकूच आमची जिद्द आसा आनी खंयचे परिस्थितीन आमी हो प्रकल्पाक सपोर्ट करतले। वाडे आखाडो वाशी ह्या वाठारांतल्या लोकांनी मसणभुंयेक हात लावपाक दिवचे ना म्हणून म्हटलां तेचेर कितें? आतां पळय पयलीं पासून ही मसुंडी आसली म्हणजे कशी आहा आमच्या लोकांक लागून आसली ती कोणा कडेन जागा नासली पण आतां कशें आहा आतां प्रत्येक कडेन मुसुंडी ही जाल्ली आहा गव्हर्मेंटान फॅसिलिटी दिल्ली आसा तेन्ना त्या प्रकल्पाक लागून हांगा डिस्टर्ब जावचो न्हू
म्हणून ही मसुंडी हांगासरची हालोवची अशें तरी म्हाका दिसता. हो प्रकल्प आसा तो नार्वेच्या लोकांनी आमच्या महेश कॉन्स्टिट्युन्सीच्या MLAक संगतीक येवत आनी आमच्या CMाक तेजी माहिती दिवन हो प्रकल्प नार्वेन हाडलेलो आसा. नार्वे हे पंचगंगेचे तीर्थ आहा. हांगासर अष्टम जाता, वेगवेगळ्यो हांगासर विधी जाता आनी त्यो विधी आसा त्यो हांगा बटबीट कितें कोण नासतना त्यो अधुरी कश्यो उरता. म्हणून हो प्रकल्प हाडून गंगा घाट सरिता गंगा घाट आरती हो प्रकल्प हांगा हाडलेलो आसा आनी हो गांव ह्या प्रकल्पाक सपोर्टींग आसा. कोणूच हितूंचो एक सुद्दां मनीस विरोध ना आनी हो प्रकल्प जावचोच म्हणून अख्खो गांव तितून अख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हटल्यार उपकारता ती सहभागी आसा. हांगासर जी पयलींची हांगासर एक ल्हानशें आमचें काळोबाचें मंदिर देवूळ आसा आनी ताच्या समोर एक मसुंडी आसा आनी ह्या मसुंडेत जवळ जवळ ते म्हणटात की 400 वर्सांचो इतिहास आसा. पण खरें पळयशी जाल्यार ती खंय मसुंडी जी आसा ती खंयच पंचायतीन रजिस्टर जाल्ली ना आनी कोणाक तरी आपल्या गांवांत जेन्ना मसुंडी नासली म्हणून व्हडा उमेद आमी मनान तांकां हांगासर खंय तरी एक्सेप्ट केल्ले. पण आयज प्रत्येक गांवांनी भितर आयज सरकारच्या माध्यमांतल्यान पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान मसुंड्यो जायत आसात. आपल्यो सगळ्यांनी सोयी केल्ली आसा. तेन्ना हे जे कोण हांगासर हाडून आपले जळटाले तियान फुडें आमी ते दिवचे ना कारण प्रत्येक गांवांनी जाल्ले आसा. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार हांगासर बरी जेन्ना आरती घाट जाता आनी त्या समोर असले प्रकरण जावप बरोबर दिसना. तेन्ना जे आमी म्हणटात आतां जो उल्लेख केलो की सरकारचो हाका विरोध आसा कितें ना, सरकारचो प्रोजेक्ट जेन्ना गांवचो विरोध आसा तरी आसतना सरकार करता आनी सरकारूच कित्याक विरोध करतलो. आमची सहमती आसा. सगळ्या गांवांक दिसता की हो प्रोजेक्ट जो आसा तो जावपाक जाय कारण आमचो गांव जो आसा खूब ल्हान आसा. तसो विकासाच्या बाबतींत आमी व्हडले खंय तरी कांयच ना आमचे कडेन. ताका लागून एक आरती घाटचो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार हांगासर थोडो भोव जो आहा तो विकास जातलो, लोकांचो विकास जातलो. तेन्ना कितें आसलें प्रगती नासली पूण केन्ना कोणी एक हांगासर कशें आसलें ही झुडपां आसली. त्या झुडपान एक कितें असलें प्रोजेक्ट केले जाल्यार व्हडलेशें कोणाकूच दिसनासलें. तांकां दिसनासलें, आमकां दिसनासलें. तर हांव तांकां म्हणजे कुमारजय मतदार संघाक हांव सांगूंक इच्छिता की तेंच्यांनी होच प्रोजेक्ट तेंच्या काठार घालचो थंय. आतां हो आमचो काठ आसा न्ही तो तेंचोही तेवटेन काठ आसा त्या काठार अशी ती घालची न्ही. तेंचे कडेन सगळे आयज भाऊ सारके मनीस आसा आनी तेंच्यांनी हितूर आमचो कांयच विरोध ना आनी ते सुद्दां एक आमचेच मनीस. आमकां विरोध कसलो आसतलो आनी अजिबात आमकां विरोध ना. म्हणून भाऊन तर हांव तरी भाऊक तरी सांगता की तेंच्यांनी असो ल्हानशी तेंच्या सायटीकूय एक हे आसा न्ही कितें आसा हे आसा सायट आसा म्हणटा त्या सायटीक असोच एक प्रोजेक्ट करचो. जाय जाल्यार आमी ताका आर्थीक मदतूय दिता आमी. ते कितें आमचे दुश्मन न्हू, आमचेच ते लोक. आकड्याकार म्हणा, दिवाडकार म्हणा, मागीर ते कोण वाशीकार म्हणा, हे सगळे ओल्ड गोवा म्हणजे हे सगळे आमचेच लोक न्ही. आमकां दुश्मनी ना. आमी दुश्मनी कित्याक म्हणून करतले. तर तेंच्यांनी रितसर अभ्यास करून आनी आमच्या पेक्षाय ते वेल क्वॉलिफायड आसा. तेंच्यांनी योग्य पद्दतीन आनी तेंचे कडेन इकॉनॉमिकल स्टेटस आमच्या पेक्षाय भरपूर आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सोमारचे पणजेचे महाआंदोलना उपरांत सध्या आमदार विजय आणि आरजेपीचो मुखेली मनोजा मदीं महागैर पेटला. आमदार विजयान 16B वरवीं राज्यात जमनीचें रुपांतरण सुरू केले असो आरोप मनोज परबान केला. जाल्यार ताका जाप दितना आमदार विजयान नियोजन करिनासतना अस्कीत मंत्र्याच्या खासगी बंगल्यार मोर्चा व्हरप योग्य न्हय. जाणें म्हजे आड विधान केलां ते प्रतिक्रिया दिवपाक लेगीत ना योग्य अशें म्हणीत मनोजाच्या आरोपांक प्रत्युत्तर दिलां. नगर नियोजन कायद्यातलो कलम 39A रद्द करप वा पाळे शिरदोनच्या झोन बदल रद्द करपा विशीं आमदार विरेश बोरकर आनी गोंयभरच्या लोकांनी सोमारा आझाद मैदानाचेर महाआंदोलन घडोवन हाडिल्ले. मात हे महाआंदोलन अचकीत मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या घरा कडेन गेल्ल्यान आंदोलनाक आयिल्ल्या लोकांची बरीच धांवपळ जाली. उपरांत कायदो सभाघरांत बदलूंक जाय, कोणाच्या तरी घरा निदर्शनां करूं न्हय, नियोजन करिनासतना अचकीत मंत्र्याच्या खासगी बंगल्यार मोर्चा व्हरप योग्य न्हय, बायलां भुरग्यांक गोरवां भशेन 7 किलोमीटर चलपाक लावप हाका लागून जायते प्रस्न उपरासतात अशें म्हणीत आमदार विजय सरदेसायान आपल्या समर्थकांक घेवन आझाद मैदाना वयल्यान गेल्लो. त्या उपरांत आरजीपीचो मनोज आनी आमदार विजया मदीं उतरांचे गैर सुरू जाला. मनोज परबाच्या म्हणण्या प्रमाण आमदार विजय सरदेसायान 16B वरवीं राज्यात जमनीचें रुपांतरण सुरू केलां असो सणसणीत आरोप मनोजान केलो. तशेंच विधानसभेत 39A कलमाक विरोध जाल्लो तेन्ना ते नाशिल्ले. सोमारच्या विधाना उपरांत कोण फट उलयता ते स्पश्ट जाले अशें मनोजाचें म्हणणें.
आता सध्या महाआंदोलनाक एक वेगळेच वळण येवपाचें आसा वय. आता खंय तरी विरोधक एकठांय येवपाचे आसले, मात ह्या सगळ्या घडामोडीक लागून 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेचेरय ताण येवपाचो आसा. एके वाटेन गोंयांत लोकांक विरोधी पक्ष पुरायपणान एकठांय येयल्ले जाय आनी तातूंत हो भर घालपी वाद. हे आता केस्तांव हांगाच सोंपतले काय वाडटले ही चिंतपा सारकी गजाल. जर लँड कन्वर्ट करपाचो जर ह्यो 16 बी पयलीं ह्या विजय सरदेसायन हाडूंक नासलो जाल्यार आयज ही पाळी गोंयचेर येवची नासली. तो फॉर्मुला चालू जालो 16 बीच्यान, 16 बी जालो, 17 जालो, 39 जाले. हे सगळे पाड पडला 16 बीच्यान चालू जाले. तेन्नाच्यान आमचे दोंगर आहा ते दोंगरा पासून कन्वर्जन करपाक चालू जाले आनी आयज ते नेटान चालू आसा. हें खबर आसा लागून तो काल तुमच्या वांगडा नाशिल्लो म्हणूनच नासलो न्हू. पळय चिमला जाले, रोहन खंवटे ताचो फ्रेंड, रोहन खंवटेची फाटल्यान जागो आसा म्हणून चिमलाकारांनी येले आंदोलन केलें, थंय तो पावोंक ना. काल तो येयलो, बेश्टो येयलो, थंयसर गेलो आनी तो म्हणून आपूण गोरवान आमी आय एम नॉट अ कॅटल म्हणून खंयसरूय वचपाक तो थंय वचोंक ना, कोणाच्या घरा वचपाचो ना, हें ना तें ना. सगळे प्रत्य 39A जेन्ना एसेंब्लीन हें जाल्लो तेन्नाय तो एसेंब्लीन नासलो, 7 जाण आसले ऑपोजिशन MLA, तो नासलो. सो हे सगळें पिक्चर क्लियर जाल्लें आसा की कोण कोणाचो फ्रेंड, कोण लँड डिलिजन आसा, कोण रियल इस्टेटान आसा आनी कोण खरे गोंयकार कोण घेवन आसा आनी कोण फटींग पॉयंट घेवन आसा. आनी हे टायम येता तशें आमी एक्सपोज करीत रावतले. आमी खूब वगी रावले, ऑपोजिशन MLA, ऑपोजिशन कांय ना. हे सगळें मेळोन आसा न्हू. विजय सरदेसाय सामकोच मेळना. जाता ते तेका तेणी म्हाका म्हणूनी जाता ते करूं, आमकां फरक पडना. काल तेणी लोकांक आपूण वचना म्हणजे आपूण गोरवान म्हणजे आमी गोंयकार गोरवां दिसली हेका. कॅटल तरी आपल्या ओनराक लॉयल रावता. न्हू तुवेंनी फटींगपणां चालू केल्ली, ती फटींगपणां अजून तुज्या आंगान आसा ती चालू करतली. पयलें म्हणल्यार लोक म्हणटा ती गोरू जावंक शकना आनी लोकांक गोरवां कशी ट्रीट करप नासता. हे म्हणजे एक लोकप्रतिनिधी आनी एक राजकारणान थोडे एक्सपिरियन्स आशिल्लो मनीस म्हणून हें म्हजें ठाम मत आहा. हांवें जेन्ना काल म्हणलें की आमी गोरू न्ही, हाजो अर्थ कितें, हांव स्पेशली इतल्या खातीर म्हणिल्लें आनी हांवें तेन्ना मेन्शनूय केल्लें की थंय बायल्यो आशिल्ल्यो, भुरगीं आशिल्लीं. जेन्ना बायल्यो भुरगीं आसता आनी जेन्ना मॉब इवॉल्व जाता तेन्ना तांची सुरक्षा हो एक इशू जाता. तेन्ना कोण कोणाचो नासता. तेन्ना बायलांक आनी भुरग्यांक प्रोटेक्शन दितलो कोण, तांचे फाल्यां बरें वायट जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो कोण. कित्याक लिडरांनी म्हणटा ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप आसता. ओगी लोकांक आपयलें आनी ओगी वच म्हूण सांगलें. बायलां भुरगीं 7 किलोमिटर चलतात, खूब इश्यूज आशिल्ले. सो म्हजें तातूंत क्लियर कट हांव ते एग्री जायनाशिल्लो की अशें सडनली वचप, प्लॅन करनासतना वचप आनी कोणाच्या घराचेर वचप हें म्हाका मान्य ना आनी हांवें हें क्लियर कट सांगलें. सो हांव म्हणूंक सोदता तें अशें की लोकांक गोरवां म्हणून ट्रीट करप न्ही कोणेच, आनी कोणेच चिंतप न्ही की ते हे लोकांचे मालक म्हणून. सो जो कोण स्टेटमेंट काडटा तो पयलीं इज नॉट वर्दी ऑफ अ कॉमेंट. हांव ताजेर केन्नाच परतो रिएक्शन दिवचो ना आनी हांवें तुका पयलीं सांगिल्लें आहा. पूण एक क्लियर कट आहा की तो म्हजो मालक न्ही आनी लोक गोरवां न्ही. जालें, इतलेंच. आझाद मैदानाचेर जाल्ल्या महाआंदोलनाक गोंयचे लोक व्हडा संख्येन वांटेकार जाल्ले, पूण योग्य नियोजन आनी समन्वय नाशिल्ल्यान महाआंदोलन अपेशी थारले अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मोहनदास लोलयेकारान सांगले. कांय जाणांनी ठोस रणनीती नासतना आश्वासनां दिली आनी एकाच चुकीच्या निर्णयाक लागून पुराय चळवळ हालोवंक लागली अशेंय ताणें सांगले. मजगतीं महाआंदोलना वेळार मंत्री राणेच्या बंगल्या भायर निशेध करपाचो निर्णय अचकीत जाहीर जालो, पूण हे विशीं आमकां पयलीं कसलीच नोटीस दिवंक नाशिल्ली अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे संयुक्त सचिव विकास भगत हाणें स्पश्ट केलें. खंयचेंय आंदोलन योग्य रितीन करचो आनी ठोस निश्कर्शाचेर पावचो अशी भुमिका गोवा फॉरवर्ड पक्षान घेतल्या. प्रत्येक फावटी तूं मोठ्यान उलयता, मोठ्या तावातावन उलयता, आमचेर आरोप करता. हें म्हणजे तूं सांगता तेंच बरोबर? तूं एकलोच गोंयचो चिंत करपी मनीस आसा, बाकीच्या गोंयचे पडोवन गेले ना काय कितें? ताणें आनीक आरोप केलो म्हणजे 39A जेन्ना एसेंब्ली भितर आमचो अध्यक्ष गेलो ना म्हणून. म्हाका दिसता ताणें परत एकदां त्या वेळा वयले एसेंब्लीचे जे सेशन चलताले ते व्हिडिओ सगळे काडून पळोवचे. जेन्ना कॉलिंग एटेन्शनाच्या वेळार आमचो अध्यक्ष उलयला आनी इतल्या सुंदर पद्दतीन उलयला की पटपा सारकें आनी सरकाराक धारेरूय धरला. तुमी जर एखादो आपलो पर्सनल एजेंडा जर चलयतात, माफ करात, तुज्या पर्सनल एजेंडाक आमचो पक्ष आनी आमच्या अध्यक्षाचें सहमत आसचें ना.
आमकां विश्वजिताचे कडेन कांय सोयर सुतक ना. आमचे एज अ पार्टी विश्वजिता कडेन कांय सोयर सुतक ना. 13 म्हणटा ते कॅन्सल जावपाक जाय जे सुप्रीम कोर्टाक आसा. आनी फेर्दिनाल्या मुवमेंटाक आमी पुराय तेका दिल्लो. आमचो अध्यक्ष आनी आमी सगळे तागे मुवमेंटा वांगडा थंय आशिल्ले आनी तो जावचो म्हणून तो ज्या तरेन लीड करतलो ताका आमगेलो सपोर्ट करपाचो तयारी आसा आनी आमी त्या तरेन पावल उचलता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. सरकाराचेर दबाव हाडपाक महाआंदोलन गरजेचें आशिल्लें अशें मत पर्यावरण अभ्यासक क्लाउड आल्वारेसान उक्तायलें. उपोशण करपी विरेशाच्या भलायकेची विचारपूस केल्या उपरांत क्लाउड आल्वारेस उलयताले. हय, म्हणजे आता हे तुम्ही कितें म्हटलें की उपोशण करप बेश्टें म्हणलें ताका तेंचे ते हंगर फास्ट जाता. तुमचो शरीर मातसो तांचो ताकद आसूंक जाय. हय, कित्याक म्हणजे असेंब्ली तुमी जाणा कशें स्पीचीस करतात आनी स्पीकर कितें करता आनी ऑपोजिशन कितें करता आनी ट्रेजरी बेंच कितें करता. ताकद आसूंक जाय ताका. त्याच कारण आनी हे जे आतां 39A कलम रद्द करपा खातीर जे बील असेंब्लीन मांडपा खातीर हय अधिवेशन पाविल्लें आसा. मात्र ताच्या आदींच सरकाराक ते जेका वॉटर हुकूम आमी म्हणटा ऑर्डिनन्स काडप तो शक्य ना न्ही. सो तो मागीर महाआंदोलन जालें ते सारकें उचित आशिल्लें. महाआंदोलन कितें केलां ताणें आतां ताचो लेवल मातसो वाडयला. पयलो आमी इनफ इज इनफाची जस्टीस लिबरलची चीट आयली न्हू, ताचो उजो लायलो. हय, मिन्स एजिटेशन रियली स्टार्टेड विथ इनफ इज इनफ स्पीच हे मिटींग ऑफ बरोबर. तो कायद्यान उजो लायलो. तो कायद्यान पावलो तो जूज न्हू. आनी हे आंदोलन रस्त्या वयलें. आतां ताच्या उपरांत हो दुसरो लेवल सुरू जाला. दुसरो लेवल मीन आतां सगळो पब्लीक भायर सरलो. सगळे पब्लीक भायर सरलो. ओके. बेश्टे पणजी आनी म्हापसाची आनी मारगांवची सगळो गोंया सगळ्याचो उजो पेटला. ओके. आतां दीस इज अ सपोर्ट फॉर इनफ इज इनफ कॅम्पेन. इनडायरेक्टली सपोर्ट आहा. कित्याक म्हण तो म्हणजे एक कायद्यातल्यान आवाज आणि एक रस्त्या वयल्यान आवाज अशे दोन तरे. दोन्ही जावे. आय नो दिस असेंब्ली शुड लिसन. कित्याक म्हण नॉट ओन्ली जस्टीस गिवींग सोल्युशन, लोकय म्हणटा हे सगळें बंद करा. कुंकळे काकणमड्डी दोंगुल्लेचेर परत एक फावट मोठ्या प्रकल्पा खातीर दोंगर कातरपाचें काम परत सुरू जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. ह्या आदी लेगीत हो प्रकल्प रद्द केल्लो. मात आतां परत ह्या प्रकल्पाक कशी मान्यताय मेळ्ळी हाचेर थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायल्या. पळया. कुंकळे काकणमड्डी दोंगुल्लेचेर प्रस्तावित केल्ल्या व्हड प्रकल्पाक लागून ह्या वाठारात परतून एक फावट तिडकीचे ल्हार पातळ्ळा. ह्या आदी लेगीत थळाव्या लोकांच्या विरोधा उपरांत हो प्रकल्प रद्द केल्लो. पूण आतां परतून दोंगर कापणेची परवानगी कशी दिली असो प्रस्न कुंकळेच्या थळाव्यांनी केला. पर्यावरणाची विविधतायेक लुकसाण करपी खंयच्याय प्रकल्पाक मान्यताय दिवचे न्हय अशें थळाव्यांचें म्हणणें. खंयच्या अधिकारी वा प्रतिनिधीन परवानगी दिला आनी हो निर्णय कोणे घेतलो हाची पुराय म्हायती जाहीर करची अशी मागणी नागरिकांनी केल्या. तशेंच हो प्रकल्प बेगोबेग रद्द करचो आनी तातूंत आस्पाव आशिल्ल्या सगळ्या लोकां मुखार हाडचे असोय थळाव्या लोकांनी खर भुमिका घेतला. आतां सगळ्यांचें लक्ष हे विशीं प्रशासन खंयची भुमिका घेता हाचेर आसा. ती कोडे आमकां हिंगा कितें जाल्यार प्रोजेक्टच म्हूण तातूंत आमकां आमी सगळे आसीस बी सगळे आमी येयले आनी हिंगा आमी ताजोना निशेध मारलो. हें कितें आमकां कळूंक जाय म्हूण. उपरांत तें बंद जालें आनी आतां लेटली आमी चोयल्यार हिंगा पोत्री मारले आनी हें आमकां खबर ना बाबा हो केसो प्रोजेक्ट आनी कितें कितें जालां. आतां आमकां डिपार्टमेंटांतल्यान जें कळोन येयला की डिपार्टमेंट म्हणटा की आमी परमिशन दिला, कोर्टाची ऑर्डर आसा. सो आमी ते सगळे आतां एसेस करतले. आतां म्हजें काम कितें एज एन एडवोकेट कुंकळकाराचो सेंटिमेंट कन्सिडर करून जो कितें कोर्टान कितें ऑर्डर दिल्लें आहा ते आमी सगळे पॉयंट टू पॉयंट एसेस करूंक पडटले. आनी जी परमिशनां जी आमच्या डिपार्टमेंटान जी आतां तांकां दिल्ली आहा आनी तेजेर जें काम स्टार्ट जालां ती बी एसेस करून आज आमच्या आमदारान PCP डिपार्टमेंटाक कंप्लेन केल्ली आहा की हे जें कितें परमिशन दिला तें रिवोक जावपाक जाय आमी इमिजिएटली. त्या खातीर आमी हेजेर चडसो विशेश करताय, विरोध माताय. आमकां हो प्रोजेक्ट नाका जाल्यार तूं सांग हो प्रोजेक्ट ना जाल्यार आमकां जायते आनी दे मरे तो घाल्या मरे प्रोजेक्ट त्या भुरग्यांक नोकरी मेळटा तेसोलो. हो कितें रे तुम गांठया हाडले, फ्लॅट बांदतले, बिल्डींग बांदतले, तेंकां हाडून आमगे गोंयकारांक बेळाका हे कित्याक पासून नाका.
तेजेर आमी सामकी विरोध करताय आनी जोरी तोरी हेच्या मुखार हे काम कॉमेर्स केले आख्खो कुंभोळकार लोक उरतलो मागीर म्हणा काय म्हारग पडलो. आमच्या आमदारान विरी आलेमान हावजां काडला हो इश्यू आनी चीफ मिनिस्टरान आश्वासन दिलें की आमी ही ऑर्डर जी परमिशन दिला तितले आमी रिवोक करतले म्हणून आनी तें रिवोक करून सद्या बंद आशिल्लें. पण आतां कोण म्हण आयकूं येता की आतां तेमी कोर्टांतल्यान ऑर्डर हाडल्या आनी आतां हें कन्स्ट्रक्शन आतां परतून कमेस जालां जाल्यार आमगेलो हेजेर आमकां विरोध आसतलो. आनीक सांगपाक म्हणल्यार आमगेल्या कुंकळे लोकांक हिंगा उदका प्रॉब्लेम जाता, लायटी प्रॉब्लेम जाता. सो आनी घर येयले जाल्यार आनी बिल्डिंगां घरां येयले जाल्यार आमगे आनी कितू वाडटलें. सो तेजें हें चोय नासतना हें हांव नका म्युन्सिपालिटीन कित्याक कशें करून कित्याचें बेज जावन हें तांकां परमिशन दिल्लें म्हाका कांय खबर ना. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. राज्यात अपघाताचे सत्र चालूच आसा. मंगळारा फर्मागुडी ढवळे बायपासार कार आणि दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातात दुचाकी वयले 2 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. पळयात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या कार्यालयात सेवातीर्थ हांगा केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पहिली बसका मंगळारा जाली. केंद्रीय मंत्रिमंडळान मंगळारा केरळ सरकारान राज्याचे नाव बदलून केरळम करपाचो प्रस्ताव मान्य केलो. एप्रिल-मे म्हयन्यात जावपी केरळ विधानसभा वेंचणुके आदी हे पावल उबारला. केरळ विधानसभेन 24 जून 2024 दिसा एकमतान थाराव पास केल्लो. तातूंत राज्याचें नांव केरळा वयल्यान केरळम करपाची शिफारस केल्ली. हाचे आदीं ऑगस्ट 2023 वर्सा असो प्रस्ताव केंद्र सरकाराकूय धाडिल्लो. पूण कांय तांत्रीक गजालींचो उल्लेख करून केंद्रीय गृह मंत्रालयान दुरुस्तीची सुचोवणी केल्ली. त्या सुचोवण्या प्रमाण सुदारीत थाराव परतून मान्य करून केंद्राक धाडलो. मंगळारा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेत ह्या प्रस्तावाक मान्यताय मेळ्ळी. एप्रिल-मे म्हयन्यात जावपी विधानसभा वेंचणुके आदीं हो निर्णय जाहीर केला. राज्याचे सांस्कृतीक आनी भाशीक अस्मितायेचो आदार तिगोवन दवरपा खातीर हे पावल उबारला अशें सरकारान स्पश्ट केला. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हाणें राज्याची मूळ आनी थळावी बोली दाखोवपी केरळम हे नाव अधिकृत करपाचो प्रस्ताव मांडलो. संविधानाच्या 8व्या अनुसूचीत आस्पाव केल्ल्या सगळ्या भाशांनी राज्याचे नाव केरळम अशें म्हणचे अशी ताची भुमिका आशिल्ली. थळाव्या परंपरा आनी संस्कृती दायजाचेर भर दिवपा खातीर नाव बदलप गरजेचें असो युक्तिवाद ताणें केल्लो. प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या नव्या सेवातीर्थ इमारतीत जाल्ले पयले मंत्रिमंडळ बसकेत ह्या प्रस्तावाक मान्यताय मेळ्ळी. ह्या निर्णया उपरांत घटनात्मक आनी प्रशासकीय प्रक्रिया पुराय जातली आनी अधिकृत अधिसुचोवणी जारी करतले. सगळ्या सरकारी कागदपत्रां आनी वेगवेगळ्या भाशांनी संदर्भात गरजेचे बदल करतले. ह्या निर्णयाचेर राजकीय मळार मिश्र प्रतिक्रिया असल्यो तरी राज्य सरकाराच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या बदलाक लागून राज्याची थळावी अस्मिताय चड मुखार येतली अशी माहिती मुखार आयल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात.
तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात.